आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सामावलो आंकवार मरेतान सलमलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्यान जिवून जालो स्वर्गात चडलो चोर वेतात देवा बापाच्या उजव्यात बसला थंय तान जिवेंची आनी मेल्ल्यांची वचुबी करून येतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकताल पातकांचे भोगसणे कुडीचें जेवण कोण सासणाचें जिवीत आमीन आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां टायने पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुपेन बोल्ले सर्वेस्पो तुजे ताईंसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू बागीन ती मेरे देवाचे माई आम पापया हातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपेन बोल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताईंसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू बागीन ती मेरे देवाचे माई आम पापया हातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपेन बोल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताईंसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू बागीन ती मेरे देवाचे माई आम पापया हातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आती आतां आनी सदां सदां काल आमेन नियाळू ह्या वर्काचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसऱ्या दिसा मेरेंतलो जिवून जालो आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां टायने पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कुपेन बोल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताईंसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू बागीन ते मेरे देवाचे माये आम पापया हातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपेन बोल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताईंसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू बागीन ते मेरे देवाचे माये आम पापया हातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपेन बोल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताईंसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू बागीन ते मेरे देवाचे माये आम पापया हातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपेन बोल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताईंसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू बागीन ते मेरे देवाचे माये आम पापया हातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपेन बोल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताईंसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू बागीन ते मेरे देवाचे माये आम पापया हातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपेन बोल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताईंसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू बागीन ते मेरे देवाचे माये आम पापया हातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपेन बोल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताईंसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू बागीन ते मेरे देवाचे माये आम पापया हातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपेन बोल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताईंसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू बागीन ते मेरे देवाचे माये आम पापया हातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपेन बोल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताईंसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू बागीन ते मेरे देवाचे माये आम पापया हातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुपेन बोल्लोले सर्वेस्पो तुजे ताईंसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदोचो पूज जेजू बागीन ते मेरे देवाचे माये आम पापया हातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन म्हजे जेजू बगोस आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतले आमकां निवास सगळे आत्मे सरकार बर वदीक करून चड करून गरज आसलोल्या दुसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त जिवन जातो 40 दिसांनी परजोडीत सर्गात चडलो
आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो इग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तान्ने पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरेक पेन बुलोले सुरवेस पो तुझे तायसा, ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू. बागेनी मरे देवाचे माये, अमापया हाती विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सुरवेस पो तुझे तायसा, ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू. बागेनी मरे देवाचे माये, अमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सुरवेस पो तुझे तायसा, ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू. बागेनी मरे देवाचे माये, अमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सुरवेस पो तुझे तायसा, ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू. बागेनी मरे देवाचे माये, अमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सुरवेस पो तुझे तायसा, ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू. बागेनी मरे देवाचे माये, अमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सुरवेस पो तुझे तायसा, ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू. बागेनी मरे देवाचे माये, अमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सुरवेस पो तुझे तायसा, ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू. बागेनी मरे देवाचे माये, अमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सुरवेस पो तुझे तायसा, ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू. बागेनी मरे देवाचे माये, अमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सुरवेस पो तुझे तायसा, ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू. बागेनी मरे देवाचे माये, अमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सुरवेस पो तुझे तायसा, ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू. बागेनी मरे देवाचे माये, अमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां सदां सर्वता आमेन. म्हजे जेजू भोगोस आमकां हेमकोणांतल्या उज्यांतले निवार आमकां सगळे आत्मे सरकार वर चडकून गरज आसलोल्या. तिसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त सरकार बेतोस पाटयलो देश बी सना काल म्हणलेले स्वेतेर जुंय आसली आंकवार मरी आनी आपोस. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां टायने पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे दयेचा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो पुत जेजू. बागीन थिमेरे देवाचे माये, आम पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे दयेचा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो पुत जेजू. बागीन थिमेरे देवाचे माये, आम पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे दयेचा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो पुत जेजू. बागीन थिमेरे देवाचे माये, आम पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे दयेचा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो पुत जेजू. बागीन थिमेरे देवाचे माये, आम पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे दयेचा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो पुत जेजू. बागीन थिमेरे देवाचे माये, आम पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे दयेचा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो पुत जेजू.
बेगीन ती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दयेसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचा पूज्य येजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दयेसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचा पूज्य येजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दयेसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचा पूज्य येजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दयेसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचा पूज्य येजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आम पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां कोणातल्या उज्यांतले निवार आमकां सगळे आत्मे सरकार वर करून गरज जाल्लोल्या. चवथो मिस्तेर सोम जेजूच्या मना उपरांत आंकवार मरी 6 वर्सांनी स्वर्गार गेली. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो इग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पो तुजें तायसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य येजू. बागेंदी मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पो तुजें तायसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य येजू. बागेंदी मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पो तुजें तायसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य येजू. बागेंदी मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पो तुजें तायसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य येजू. बागेंदी मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पो तुजें तायसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य येजू. बागेंदी मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पो तुजें तायसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य येजू. बागेंदी मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पो तुजें तायसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य येजू. बागेंदी मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पो तुजें तायसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य येजू. बागेंदी मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पो तुजें तायसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य येजू. बागेंदी मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरवेस पो तुजें तायसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य येजू. बागेंदी मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सरता आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतले सगळे आत्मे सरकार वर चडकोन गरज जाल्लोल्या. पांचवो मिस्तेर संता त्रिदादी आंकवार मरेच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका सरकार आनी संवसाराची राणी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इगरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायणे पडो दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुतपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दयेसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य जेजू. बागेंत मरे देवाचे माये आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुतपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दयेसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य जेजू. बागेंत मरे देवाचे माये आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुतपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दयेसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य जेजू. बागेंत मरे देवाचे माये आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुतपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दयेसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य जेजू. बागेंत मरे देवाचे माये आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुतपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दयेसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य जेजू. बागेंत मरे देवाचे माये आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुतपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दयेसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य जेजू. बागेंत मरे देवाचे माये आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुतपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दयेसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य जेजू. बागेंत मरे देवाचे माये आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुतपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दयेसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य जेजू. बागेंत मरे देवाचे माये आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुतपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दयेसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य जेजू. बागेंत मरे देवाचे माये आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुतपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे दयेसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूज्य जेजू. बागेंत मरे देवाचे माये आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतले सगळे आत्मे सरकार वर करून गरज जाल्लोल्या. नमार राणी काकुतीचे माये तूं घे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवसो आमी परदेशी हेवेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या तुकाच्या कोणाक स्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दयाळ शरातेनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोनवाळे आनी मोगाल दुलोब आंकवार मरे. हे पड्डेसा उपरांत तुजो पूज्य जेजू आमकां दाखय. भोव पवित्र रुजायेचे राणी आमचे खातीर माग. क्रिस्ताचे बसावणे आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरना आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मरेचे भोव पवित्र रुजायेचे मिस्तेर आमी नियाळटा. तांणी तातूंत आटापले आसात ताची देख घेवशी आनी भासायले आसा तें आमकां मेळोशी कोर मागता. तेच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. देवाचो आदार सदां काल आमचे थंय अशें जावं. पाप साहेबाचें तें सांप आसा सगळीं बाराबून मुडची. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रात आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणे पडून येवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे दयेसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोचो पूज्य जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सरत आमेन. सगळीं आमी एकठांय जावया. सगळीं आमी लागीं
सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. जेजू कृपा दिवं. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्या आयच्या 8व्या नोवेनान. आयची नोवेनाची मांडावळ करतात सान फ्रांसीस दे आसिसी समुदाय इग्रेजा. ह्या समुदायांतल्या दर एका गोराब्याचेर भाग्यन फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. तुमची जण एकल्याची मागणी तुमी ह्या वेळार देवा मुखार दवरची. तुमकां कितें जाय तें उगीच रावन देवा मुखार मागात. आयज आमचे पासत मिसाची भेट भेटयतना देवाच्या उतराची मोडणी आमचे पासत कोत्तलो फादर एडन मानुएल फेर्नांडीस. तो पातकूर कुट्टाळे फिरगोजीचो. ताका आमचे मदें आयज आमी येवकार दिता आनी ताच्या वावराचेर आनी ताच्या गुणाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. सगळीं आमी आमची जण एकल्याची मागणी आनी एक पावटी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सोम्याचे जो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, बापान हो संवसार रचलो आनी ह्या रचने वयर मनशाक अधिकार दिलो. जे पोरी आपणे मनशा ताय अपुरबाय दाखयल्या तेच पोरी आतां मनशानूय रचनेताय तीच आपुरबाय दाखोल करची. हें मन तांचें जालें. ह्या आधुनीक संवसारांत आयज मनीस दुडवांचे आशेन बरोवन ही देवान दिल्ली रचना विकूंक तयार जाला. आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरलेली गिरेस्तकाय सांबाळचे सुवातेर आमी ती निसंतनाक पावोवंक फुडें सरल्या. हे परिस्थितीन गरज आसा की आमी सगळ्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी ही रचना देवाचें एक खेरीत देणें आमकां. हें सत आमी वळखून घेवंक आमी जाता ते भाशेन ताचो परामोस करूंक. अशें करतना जेजूक आमच्या सांगाताक घेवन आमी एकसुरी नात. कित्याक तोच आमकां एका नव्या बरवश्यान भरता म्हूण ओळखून मिसाचे बेटेंतल्यान बापाचो आदार आमकां मागुया. आनी सबार पावटी आमी हे देवाचे रचनेचो फावो ते परी घडी परामोस करूंक ना. आमी मोगान ताची सेवा करची आसली पूण आमी घडये ताचो इबाड केला आनी निसणटणाक फावयल्या. हे असल्या आनी साबार पातकांची दूख धरून सांगाती हांव पातकी उचारुया. हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा तुवें बासायलोल्या सडवणाराक बऱ्या पुण्याच्यो ड्युट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक
आमची काळसां सदां जागी दवर अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. इजाईस प्रवक्त्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. ते पर्वतार दोलबारांचो सर्वेस्पोर सगल्या पोरजांक बरें बरें जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बरेल्यांतलो बरो सोरो वांट्टलो. सामार बामार घालून रांदलेलें आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलेलो तरेतरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पड्डो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता ते मोन्नाचें चादर पिंजतलो. सासणाक मोन्नाचो भस्म करतलो आनी सगळ्या पोल्यांचेर दुकां व्हांवतात तीं दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले पोरजेची लॉज तो पयस करतलो कित्याक सर्वेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली पळयात हो आमचो देव आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पोर ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून कुशालकायेच्या उलास सोडटा आनी स्वतोच बरीत जाता. सर्वेस्पराचो हात हे पर्वतार आसा. देवाचे उतोरे. देवाचे वळखकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. पांचवीचार तुजी चोरवणा तोय म्हाका विसोप तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पापयताय तोय म्हज्या आत्म्याची portai. मान राखून तुज्या नांवाचो निज मार्गान म्हाका चलयताय. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. काळोखांत कोट्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्कोना लागींच तूं आसाय म्हजेशी सदां तुबो. सांगाती कोंक्यात आन्यासोय कोटाय तीर म्हाका तूं दिताय. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. अजापसां दुस्मान पळयता रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. तोमतोमीत माथ्यार तेल घालताय
कुशीत मोजेर देंवतली देवदाना तुझ्या मोगाची सर्वेस्पराच्या गोरा सोदाकाल मोशे तिका सासनाचे बिराड माकवले उर्चित कोण मोच्या देवाचे हेच दिखान मोच्या काळजाचे सर्वेस्पराच्या गोरा सोदाकाल मोशे तिकान. उद्गार. पोळे आपले परचेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात ती सोदोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू गालिलेच्या दर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरा चडून थंय बसलो. लोकांची उरपोंची थोट्यांक कोड्यांक कुड्ड्यांक मोन्यांक आनी हेरा वायटकारां बरोबर हाडून ताचे सरशी आयल्यो आनी ताच्या पांयां लागीं ताणें तांकां दवरली आनी तांकां सगळ्यांक ताणें बरी केली. मोनी उलयतात, कोड फुटलोली दोड जातात, थोंटी चलतात, कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळयोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक परगडूंक लागलो. पूण जेजून आपल्या शिसा लागीं आपोवन म्हणलें, म्हाका ह्या लोकांचेर चुरचुरे दिसतात. आज 3 दीस जाले म्हजे बरोबर आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना. वेताना वाटेर ती पडूंक आसात. शिसांनी ताका म्हणलें, तर हे एकसुरे सुवातेर इतल्या लोकांक जेवण दिवंक पाव अशे आमचे कडेन उंडे खंयचे आसतले? जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? ताणें सांगलें 7 आनी थोडी धाकटुली मासळी. तेन्ना ताणें लोकांक धरणीर बसूंक लायलें आनी 7 उंडे आनी मासळी आपल्या हातान घेतली. देवाक दिनवासून ती मोडली आनी आपल्या शिसांक दिली आनी शिसांनी ती लोकांक वांटली. सगळीं दादोशी जायसर जेवली आनी उरलेले कुडके 7 करोड भर तांणी एकठांय केले. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, देवान हो संवसार रचलो आनी संवसार रचून देवान तो मनशाच्या आदीन केलो काय? देवान हो संवसार रचलो म्हणटच संवसाराचो दोनी कोण, हे सगळे रचणेचो दोनी कोण. मनशांक ह्या संवसारांत घालून मनशाचो जागो हे रचणेंत कितें काय? कसलें कार्य मनशाचें ह्या संवसारांत? मनशान कितें करचें आसलें आनी मनशान कितें केलें हाचेर आयज ह्या नियाळांत आमी लक्ष घालुया. दुसरे समृद्धीचें पुस्तक 10वो आवेसवर 14वी वड हातून बरोवपी आमकां सांगतलो की प्रितूम आनी स्वर्ग देवान रचला आनी जें कितें प्रितुमेर आसा आनी जें कितें स्वर्गार आसा तें सगळें देवान रचलां. तशेंच जोबाच्या पुस्तकांत 41वो आवेसवर 11वी वड देव आपूण
जोबा घेवन सांगतलो की हें सगळें रचलां तें हांवें, ही सगळी रचना म्हजी, दाखोवन दिता की दोनी जावन आसा देव. मनीस ह्या रचणेचो दोनी न्हय, दोनी जावन आसा देव, आनी देवाचो अधिकार ह्या रचणेचेर आसा. आनी देव दोनी म्हणटोच देवान जेन्ना रचलें, उत्पत्तीचें पुस्तक पयलो आवेसोर 31वी वड, देवाक ह्या सगळे रचना आपली रचली ती बरी दिसली. आनी देवाक बरें दिसलें म्हणटोच देव संतोसलो, हें आपणें केलां तें बरें केलां. जर तर ताका मानोंक नासलें तो घोडये तें नोपयत करपाचो आनी कितें उत्पन्न करपाचो. पूण जें कितें केलें तें बरें दिसलें, दाखोवन दिता देव जें कितें आपलें रचलें ताका मोल दिता, ताका वालो दिता. आनी त्याच पासो स्तोत्रकार 145 ह्या आवेस्वरांत 9वे वडींत म्हणटलो देवान ही सगळी रचना आसा ती देवाक माये मोगाची, दाखोवन दिता की देव आपल्या रचणेचो मोग करता. देव आपलो रचणेचो मोग करता, त्याच पासत देव हे आतां रचणेचो परामर्श करता. आनी हेंच आमकां जोबाच्या पुस्तकांत 10व्या आवेस्वरांत 12व्या आवेस्वरांत 10वे वळीन दिसून येता की पृथ्वीमेर जो जीव आसा तो जीव देवाच्या हातान आसा. देव ह्या सगळ्या जिवाचो ह्या सगळे रचणेचो राखण करता. आमी म्हणटले देवान मनशाक थोडे सगळे रचण्यो मातशे उंच रचल्यात, उंचलें मोल मनशाक दिलां. कित्या खातीर? कित्याक देवान मनशाक आपल्याच रुपकाराचो कसो रचलो आनी आमी म्हणटले त्याच खातीर देवान अदीक म्हत्व मनशाक दिलां. अदीक म्हत्व मनशाक दिलां जाल्यार हेर रचणेक देवान कोणशाक उडयली काय? तांचेर आड नदर देवान घाली काय? जेन्ना वादळ मोळान तो संवसार नोपयत करचो आसलो तेन्ना देव 6व्या आवेस्वरांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांतल्या नोआक सांगतलो एक आर्क बांद आनी तुज्या कुटुंबाक घेवन वच. पूण कुटुंबाक सांग आतां दर एक रचणेचो, दर एक मोनजातीचो एक जोडपें घेवन तुज्या बराबर वच. त्याच परी जेन्ना वादळ मोळ थांबलें, सगळो संवसार परतो थाऱ्यार पडलो, नोआ भायर येयलो तेन्ना देव नोआ लागीं एक करार करता. आनी देव म्हणटलो करार न्हूच फकत तुजे लागीं, तुज्या संस्कृती लागून आपण करतलो, पूण उपरांत संवसारांतल्या सगळ्या सुकण्यां गोरवां संवसारांत आसलेल्या सगळ्या मोनजाती लागीं हांव हो करार स्थापतां की आनीक असो आपण संवसाराचो भस्म करचो ना. आनी शेकी दुसरे समुद्राच्या पुस्तकांत 5व्या आवेस्वरांत 14व्या वळीन देव म्हणटलो देवाचो दीस म्हजो दीस आसा तो म्हज्या खोशे प्रमाणे सांबाळात, म्हणजे त्या दिसाचो पाळो करात, विसो घेयात. कित्याक देवान त्या दिसा विसो घेतलेलो, तुमी विसो घेयात आनी तुमची मोनजाती आसात तांणी त्या दिसा विसो घेवचो. दाखोवन दिता देवान दुसरे रचणेचेर आपलें आड नदर मारूंक ना. तांकांय देवान म्हत्व दिलें, जें कितें देवान रचलें त्या सगळ्या रचणेचो देवान मोग केलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, देवान हो संवसार रचलो आनी आमी म्हणटा मनशाच्या हातीन दिलो. देवान संवसार मनशाच्या हातीन दिवंक ना. आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 2रो आवेस्वर 15वी वड सांगतली देवान मनशाक जमनीर घालो आनी सांगलें जमीन रोय आनी तिचो परामर्श कर. ती परामर्श करची जबाबदारी मनशाच्या हातान घातल्या, न्हय म्हूण जमीन मनशाच्या हातान. मनशाक जमनीर घातलेलो आसा फकत परामर्श करूंक आनी ती जबाबदारी ताची, ती जबाबदारी मनशाच्या हातान घाल्ली आसा. पूण आपली जबाबदारी मनीस विसरला. दोनी कोण ते मनीस विसरला, दोनी आपूण सोजमून आतां मनीस ह्या देवाच्या रचणेचो निसणटण करूंक भोंवता. लोकगंतीच्या पुस्तकांत 35व्या आवेस्वरांत 34वी वड आमकां देव सांगतलो की तुमच्या गांवचो भस्म करूं नाकात, भ्रश्टाचार करूं नाकात, भोश्टाव नाकात तुमचो गांव. हें तो देव तांकां सुचना दितलो. आनी तरी पूण आमी आज सरभोंवती आमचे नदर मारल्यार सगळे कडेन आमचो गांव भोश्टायलेलो आसा. कोण करता? आमी मनीसूच जावन कोत्तात न्हय. मनशांक गिन्यान आसा, मनशान गिन्यान वापरून आपलें सगळें वायट आळावन दवरूंक येताले, भोश्टावचें बंद करूंक जातालें. पूण मनशांक गिन्यान आसुनूय मनशान तें करूंक जायना आनी मोनजाती तांकां गिन्यान ना. ती घोडये आमची हो देवाची रचना आसात, ती घोडये ती सांबाळटात. आज खंयसर उक्तें शेत दिसती पडल्यार फाल्यां त्याच शेतार एक व्हडली इमारत आसतली. आज खंयचें एक उक्तें मोळ दिसती पडल्यार फाल्यां थंय सगळो कचरो भरलेलो दिसती पडटलो. आज सगळीं सोशल मिडिया वॉरियर्स जाल्लीं आसात. फकत आमकां सोशल मिडियाचेरूच दिसती पडटलें सेव द टायगर्स, सेव द वॉटर, सेव द प्लॅनट. हें फकत थंयच आमकां दिसती पडटलें. पूण आपूण येवन खाशा झुजूंक जाय, भोव थोडी दिसती पडटली. आज खासपणे उगडास करतलो चिखलेच्याच गांवच्या लोकांचो, भोव करून तरणाट्यांचो. जाली सगळे गोंयकारांक एक देख जेन्ना ती आपूण जावन शेतान देवली, आपूण जावन स्वयंबाचो वा देवाचो रचणेचो परामर्श करूंक सगळ्यांक ताणी हुस्कायली. कांय वर्सां फाटीं पाप सायबान लावदातो सी हो दाखलो काडलो, दाखोवंक हो आमकां हुस्कावंक की देवाचे रचणेचो आमी मोग करूंक जाय, ताची आमी सेवा करूंक जाय, आमी सेवकां हे रचणेची. पूण
हो लावता सी जायते पावटी आमच्या कानार साधला, कानारूच तो उरला, आमच्या जिवितान घोडे आमी ते पाळूंक फाटीं उरल्यात. आज देवान जें कितें रोचलोलें तें मनीस आपल्या आशेन उडोवन आपली रचना थंय उत्पन्न करूंक सोदता. मनीस विसरता की देव सासणाक उत्तलो, आपूण मरतो सोदतलो, जें कितें आपूण रचता तेंवूय एक दीस सोरोन वेतलें. आनी शेकी जें कितें देवान केलां तेंच उत्तलें. त्या पासत आज खेरीत भाशेन आयचो सेवादोर आमकां उगडास कोत्ता की जी रचना देवाची आसा आमी ताची धोनी न्हय, ती फकत आमची जबाबदारी, आमी तिची रचनेचो परामर्श करूं, आमी तिचो सेवा करूं. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, आमच्या देवाच्या रचनेचो आमी परामर्श करतली, सेवा करतली जाल्यार आमच्या जिवितांतल्यान आमी कितें करुया. पयले सुवातेर जायते वर्ल्ड इश्यूज आसात, एनवायरमेंटल इश्यूज आसात, जायते असले मुद्दे आसात, तांची जाणविकाय घेवया. आमी म्हणटले ते आनी खंय जाता, आमच्या गोंयांत जायना, आमी तशें म्हणूंक फावना. तें आयज थंय जाता, फाल्यां घोडे आमच्या दारा भायर जायत. त्या पासत ह्या मुद्द्यांची आमी जाणविकाय घेवया. आमी दिसान दीस आमकां जाणविकाय घेवंक, दुसऱ्यांक ह्या मुद्द्यांच्यो जाणविकाय घेवंक आमी हुस्कावया. दुसऱ्या सुवातेर जें कितें आमच्यान करूंक जाता तें आमी करुया. खंय तरी कोण झाडां मोडटा, आमी घोडे निशेध मारतले, हांव झाडां कातरता निशेध मारतले, पूण हांव म्हज्या घरा लागीं झाडां रोयता काय. आमच्यान घोडे व्हडले व्हडले वस्तू करूंक जावचे ना, ल्हान ल्हान वस्तू करूंक जातात. त्याच वरी आमी ह्या समाजान बदल हाडूंक शकतले. आमी म्हणटले सगळ्याक कचरो आसा, हो कायदो जावन आसा म्युनिसिपालिटीचो, पंचायतीचो कचरो काडून वयर सोरोंक, पूण आमी केन्ना चिंतलां आमी कित्याक हो कचरो हांगा थंय उडयता तो. जोरी तोरी आमकां सांगला ते बरी, आमी बरे भशेन सेग्रिगेट केलो कचरो जाल्यार आमी हांकां तांकां बोटां दाखोवची गरज ना. दुसरे फावटी उगडास दवरुया, दुसऱ्यांक बोटां दाखयल्या परस हांवें कितें करूंक जाता तें पयलें पळोवया. असोच आमचो एकलो भाव अनीक नायक नांवाचो, आपूण वचोन दर्यावेळो जो कोयर आसा आपुणूच पुजायता आनी व्हिडिओ करून घालता. जायते जाणां म्हणीत लोकांक दाखोवंक, पब्लिसिटी करूंक कोत्ता म्हणून. तो पब्लिसिटी करूंक करिना. आज पळयल्यार तो एकलोच कोत्ता, कोणूच ताच्या बरोबर आसना, फकत तो कोण व्हिडिओ काडटा तोच आसता. ती पब्लिसिटी करूंक न्हय, पूण एक खेरीत तो आमकां हुस्कायता की संवसारान हे आमच्यो दोरयो इबाडीत आसात, दर्या पाड जायत आसात, तो आमी आतां सांबाळूंक जाय. ही एक जागृताय आमकां दिवंक सोदता, आमकां देख दिवंक सोदता. प्रतीच्या भयणी भावनो, आमी आमचेरूच नदर मारुया. आमच्या ल्हान ल्हान वस्तूंनी जायतें बदलप समाजान हाडूंक जाता, जायतें बदलप देवाचे रचणे सवय आमी हाडूंक जाता. आमी तिचो परामर्श करूंक ताचेर आमचें लक्ष घालुया. आनी शेकी सोबयताना म्हणटलो एक्शन्स मॅटर, जे कितें आमी कोत्ता आमचो प्रभाव ह्या सैमाचेर पडटा. आदी आमी आयकताले मनीसूच डिप्रेशनांत वताले, आजकाल दर्या डिप्रेशनाक वचोंक लागला आनी केन्नाच पावस पडटा. आदी उमकेच म्हयने पावस पडटालो, उमकेच म्हयन्याक गीम आसतालें, उमकेच म्हयन्याक शीं पडटालें. आतां सकाळचें शीं खाता, दनपारचो पावस पडटा, दनपारचें वत खाता आनी रातचो पावस पडटा. हें कित्याक लागून? आमच्याच कर्तुत्वांक लागून. जें कितें आमी कोत्ता ताचो प्रभाव सैमाचेर पडत आसा. प्रितीच्या भयणी भावनो, देवान आमच्या हातान ही जमीन हो संवसार घालूंक ना, पूण संवसाराचो परामर्श करूंक, ताची राखण करूंक, ताची सेवा करूंक ही जबाबदारी घाल्ली आसा आनी ती आमी जण एकल्यान वळखून पाळूंक गरज आसा. भगवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाक परबेक आमी तयार जाता. ताचेच मदतीन देवाच्या रचनेचो आमी राखण करूंक, देवाचे रचनेक आमी मोगान सेवा करूंक ह्या मिसा बेटीन आमकां कृपा मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी कांय आमच्यो गरजो बाबा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान विस्पांनी, याज्ञिकांनी, तशेंच मोटवाशांनी लावदातो सी हाचे शिकोवणे प्रमाणे आख्खी रचना आमचे समेस्तांचें घर आनी ताचो सांबाळ करूंक दर एकल्याची एक व्हड जबाबदारी हें सोत वळखूंक आनी पोरचेक ही शिकोवन दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कोण. उदरगतीच्या नांवान आयज आमचें राजकारण चलयतल्यांनी रचनेचेर वायट घडटा ताचेर निशेध मारूंक आनी आपलो खासगी फायदो पळय नासतना समेस्तांचें बरेंपण चिंतून
आपलो वावर करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. आयज मनीस दुडवाचे आशेन बरोवन आपलें घरदार जावं बाटां बेसां विकूंक तयार आसात. आमच्या पुर्वजांनी आमकां दवरलेली रोचणेची गिरेस्तकाय आमी सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी सांबाळूंक तांची जबाबदारी हें सोत सगल्यांनी वळखूंक आनी ताचे पासत वावरूंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. आमची तरणाटीं आयज खुशालकाय अणभवूंक जाय तें कितें करतात, पूण जेजूक इल्लो वेळ दिवंक खूंय तरी चुकतात आनी हाकाच लागून जायते फावटी जिवितांत सांडटात. जेजूक आपल्या जिवितांत येवकार दिवन आमचेशी राव म्हूण तांकां विनंती करून बरेपण आपणावंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. आयज जायतीं जाणां रोचणेची राखणदारां जावन भ्रश्टाचार ओनीत आनी वायट दिसता ते नपयत करूंक वावुरतात. असल्या भावा भयणांक देवा बापान कुरपेन भरूंक आनी ह्या तांच्या बऱ्या वावरांत तांकां दुसऱ्यांचो आदार मेळून जोयत फावक जावंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. भोवसुर्गीच्या बापा तुझ्या भुरग्यांची खालतीपणान केल्ली मागणी दोळ्यापणी तूं स्विकार कर आनी मानून घे आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Somor pita, amsi mona somor puya, atmi kundo toyar kurta, kalshay amsi toyar kurya, yani takaros betoita. आमी आमची जीण भेटोया, क्रिस्ता रोगो तो कोण दिता, पिवूंक आमी आयती जावया. म्हज्या भावा भयणो मोच्याने तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांच्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांच्या वरवीं सासणाची सोडवण चडोवंक आमी पावशे कर. हें आमी मागता पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं. तुमचें सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारां आनी सासणाचे देवा
सोरकाळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्ली येवचोण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणोवपाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें भासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात गायनांतल्यान भावताचो गूट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडूयली सोम्या संवसाराच्या सोडवून दारा आमची बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
अंकवार मरे देवाची माय सांगा ती पागेवन धर्म दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्या प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीय तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायने पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाराच्या जो क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतले सुटोय आनी सोर आकाशांतली वाटाय. कित्याक आसपी पदवी आनी महिमा तुजी सासना. सोम्याचे जो क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुम्या खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तून हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Ore por votar a mí, Elias no pisar aquí, la marocadu peche koshikena patoli, matsuriatso sangati. San Sorosto, molto gran papagurlo, buche so quiero usko, water ki
जेवण ताचे बोल सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा ससनाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत तीर वस्तू मध्ये आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोबडूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रतिवन पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आनी सोर पदता देव बाप आनी पूत आनी पवित आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचून येयात देवाचो रोशनेचो मोग करून मोगान ताची सेवा करूंक राखण करूंक त्याच क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियारा, देवाच्या भक्तिवंत सेवका, देवाच्या भक्तिवंत सेवका, बापान तुका ह्या जिवितान विशेष देण्यांनी बोललो, विशेष देण्यांनी बोललो आनी तुझें काळीजताणे आनी तुझें काळीजताणें जेजूच्या मोगान पेटलोलें आखटें केलें. आखतें केलें. त्या मोगान जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या तुजे जिणेच्या समर्पणाचें इनाम कशें देवान तुका स्वर्गार महिमेवंत केलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या विचित्र देण्यांचो उगडास करून आमकां व्हड संतोष भोगता आनी तुजे बरोबर आमी बापाक दिनवासता. तुवें परगटलोल्या भावार्थाचें देणें आमकांय फावो जाला. तर आमची काळजां त्याच जेजूच्या मोगान आनी ताची ओळख दिवचे उर्बेन बोर म्हूण मागता. हो आमचो क्रिस्ती जिणेचो कायदो आमच्या जण एकल्याच्या बेसान आमी कसो पाळचो तो आमकां दाखय. आनी सगळें आमचें जिवीत जेजूचे शिकवणे प्रमाणे बोरजोडीत दिवो जायशें कर. आमच्यो एरूय गरजो आनी आमच्या काळजाचे ओत्रे तुजे मुखार आमी घालता. उगीच रावन तुमची जण एकल्याची खासगी मागणी मागीर फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवा मुखार दवरा. हे ओत्रेक
Piotrek, बापाक मानता तसले जाल्यार बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे बरोबर तुजे बरोबर जेजू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा बापाक वाकाणटा आमेन. आमेन. आयची मांडावळ केल्ल्या बागून फ्रांसीस de Assisi हे समुदायाक इग्रेजा आमचे दिनवास फाल्यां आमच्या वेस्पराचो दीस 9/9 तेर्स 5:30 वाजता सुरू जातलो. मीस आनी सांजे प्रार्थन फाल्यां जातलें. मांडावळ करूंक सांत आंतोनीची समुदाय, जिना पेंटा समुदाय आनी फोंडवे समुदाय.
बागीवन फ्रांसीस शावेरा आमच्या पासत विनोती कोर जेजून बसला ते आमकां फाव जावच्या प्रार्थुया बापा उदेनीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागीवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय ताचे वरवीं देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेचे भितर घेतले पवित्र सभेन भितर घेतले त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणाऱ्याची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचें ताणें आमची काळजां आसूं आनी ताचेर भावार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थंय आमेन Shavera, Voda Kura, Rati Samchat Mogat, La Celia, Besangal Saiba, Tesar Koincha. Sambalun sodakan kopan tuja besangal saiba desar koicha Sambalun sodakan kopan tuja bepodva Devaci tuve keli zakri Ami somest magdau mozo